स्थानाचेर ज्या ज्या स्थानाचेर ते देवस्थान आशिल्ले त्या स्थानाचेर तेणें बांदपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आमी आनी एक मागणी, हे जे सगळे इन्क्विजिशन जे जाल्लें आसा त्या इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर जें कांय गोंयांत जें घडलेलें आसा तें सगळें जें आसा हेचो एक म्युजियम जो आसा तो जावचो गोंयांत अशें हांव मागता. तेजें कारण अशें की पॅरीस सारक्या देशांत सुद्दां अशा प्रकारचो म्युजियम जो आसा, ही जे अत्याचार जाल्ले आसा इन्क्विजिशना माध्यमातून ते म्युजियम आसा, त्यामुळे अनेक ट्युरिस्ट, कित्याक आमी गोवा हो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणटा, तर ट्युरिस्टांक लक्षांत येवनी न्ही की हांगासर गोंयांच्या हिंदूंचेर कितें अत्याचार जाल्ले इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर ते लक्षांत येवनी, म्हणून आमी मागणी करता की तेचो एक म्युजियम जावचें. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट, पोप जे आसात, हे पोपान इन्क्विजिशन जाल्या नंतर बाकीच्या ठिकाणी इन्क्विजिशन जाल्या नंतर थंयसर माफी मागितली आसा. गोंयांत तेंच्यांनी अजून पर्यंत माफी मागूंक ना. तर आमी ह्या माध्यमातून तांकां सांगूं शकता किंवा शिटकावणी जाय की तेंच्यांनी पोपच्या हेतून माध्यमातून पोपान गोंयकारांची सगळ्यांची माफी मागची ह्या सगळ्या इन्क्विजिशना लागून. आणि ह्या संदर्भात आनीक गोश्ट सांगिल्ली आसा, पण ह्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा ह्यो प्रामुख्यातल्यो मागण्यो आसा आणि त्यामुळे त्यो मागण्यो ज्यो आसा ते सरकार दरबारी आमी सांगूंक सोदता की सरकारान ह्या सगळ्या मागणी कडेन लक्ष दिवचें आणि ह्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो हिंदू समाजाच्यो पूर्ण करच्यो अशें आमी. आयज हिंदू एकता मंचान जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली, त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयज सगळे मिडिया भाव आमी कमी टायमार तुमकां आपयल्या, तुमी आयज हांगा हजर रावल्या बद्दल सगळ्यांक नमस्कार करता आणि सगळ्यांचे आभार मानता. जय श्रीराम. कोणाक कितें प्रश्न बी आसले सगळ्यांची नांवां मातशी सांगात. सगळ्यांची नांवां सांगात. नितीन फळदेसाय, सत्यविजय नाईक, जयेश थळी, सुजन नायक, दिलीप पेडणेकर, अभय सामंत. हो ब्लॅक डे तुम्ही खंय खंय मनयतले, म्हणजे खंयचे खंयचे जाग्यार? पूर्ण राज्यभराची सगळे कडेन सगळ्यांक आमी सगळ्यांक आव्हान केलं. अशें आमी पाळपाचो आवाज, एक्चुली कितें हो साजरो करपाचो विशय न्ही, हो पाळूंक जाय, कारण हो दुख्खद घटना. त्यामुळे प्रत्येकान तो ब्लॅक डे हो पाळचो, आपल्या घरा असो, आपल्या सामूहिक ठिकाणी असो, एकत्रीत रित्या. कारण मुख्य परत एकदा सांगता की आयज इतिहास विचारलो जाल्यार खबर ना, हाची जाणीव जावनी बाबा पट्टी कित्याक बांदल्या म्हणून दुसरो विचार जालो तेन्ना ताका सांगूंक मेळटा. अशा माध्यमातून ही जागृती प्रत्येक ठिकाणी जाल्या, प्रत्येक राष्ट्रांनी जाल्या आणि हो स्वाभिमान असोच जागृत केलो वता. ते टायमींग कितें? पूर्ण दिवस 16 तारखेर फुल डे आसतलो. हो ब्लॅक डे कित्याक आमी फुडें हाडला तो कळपाक जाय, म्हणजे इतिहास कितें आसा पळय तो लोकांक कळपाक जाय. आमचे आतां दिसता की गोंयांत आमच्या पुर्वजांनी जे हाल सोंसले आमच्या गोंयांक लागून ते लोकांक कळपाक जाय, म्हणून हो ब्लॅक डे आमी फुडें हाडपाक. बरोबर फोटो. ओके, थँक्यू.